दुसऱ्या पक्षाचे प्रेसिडेंटान आपयले मागीर जेन्ना हांव सोशल एक्टिविस्टांक मेळ्ळो तेन्ना थंय दिपक पावसकर तांकां घेवन आयलो आनी ताणें म्हणलें की तूं हो इश्यू काड हांवें म्हणलें इश्यू काडया WRD डिमांड्सांनी काडया आनी ताजे खातीर पयलीं एक एडजस्टमेंट मोशन मूव करी एडजस्टमेंट मोशन हांवें सांगिल्लें ते भशेन आमी मूव केलें तें आतां तें थंय पावून तांणी बोवाळ केलो कित्याक भगत सिंगान म्हणिल्लें पयलीं की एक भेड्डे सरकाराक ताजे तर कान उगडे करतलो आनी एक आंधळे सरकाराचे दोळे उगडे करतलो जाल्यार अशें कितें तरी करचें पडटा तांणी केलां कितें तांणी बॉम्ब कांय उडोवंक ना ताणें फक्त हातांत धरून उबें रावलें सरकारान तें खूब म्हणजे तीव्र प्रमाणात आपले तांचे रिएक्शन जालें तांणी केस बीस कितें 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 केलां देन लेट लॉ फॉलो इट्स कोर्स आय डोंट वॉन्ट टू स्पीक ऑन दॅट but the fact is the BJP has called them terrorists not knowing that they were their own workers so केन्ना जाता उत्साहान लोक जाता मुखेलमंत्री खूब रागार जालो स्पीकर अनयुजली बेजार जालो इवन हांव कसो बसता तेजेर रिएक्ट जाता सो हे सगळें ताजेर दिसता की ते मातशे तांचें ओवर रिएक्शन जालें ओवर रिएक्शन जावं पूण मुद्दो थंय दवरूचो न्ही मुद्दो आमी त्यांच्या पासात तुमचे सायन आसा आणि काल तुम्ही त्यांचो सत्कारूय केलो आणि परत सांजचो तेंच्यांनी सांगलें की तुमकां कांयच खबर ना हेजेर कितें म्हणलें पास दिवप हो म्हजो रायट असेंब्लीन आमदाराक रायट आसता पास दिवप तांकां भितर घेवप काय ना हो स्पिकराचो रायट कळ्ळें तुका सो म्हज्या रायटान हांवें तांकां पास दिलो बाब दिपक पावसकार घेवन आयलो तांकां पास दी म्हणून सांगलें हांवें दिलें तूं फाल्यां कोणाक घेवन आयलो तूं सांगता दी म्हणून हांव ताजो बायोडेटा मागूंक वचना हांव ताका सायन मारता अशें म्हणजे आतां ऑफिसान जर तूं आयलो जाल्यार इतले पास सायन मारिल्ले आहा रूल 297 प्रमाणे आमदाराचो हक्क पास दिवपाक हो रूल 297 सांगता रूल 291 म्हणटा पावर टू एडमिट सो रॉंग काय केलें ना म्हणटा तुमी वयर वचून प्रोटेस्ट करप ना हांव ते रॉंग केलें ताचेर उलयना तांणी आपले इश्यूचेर एटेन्शन ड्रॉ करपा खातीर कितें तरी केलें कळ्ळें तुका न्ही तें सरकाराक चूक दिसता सरकारान तेजेर एक्शन घेतलें आदल्या सरकारांनी हेच हाजेर तांकां रेप्रिमांड केलें आनी जे इश्यू घेतिल्ले ताजेर तांणी ताजें सोल्युशन काडपाक फुडें सरले आनी हिस्ट्री सांगता की कोंकणी एज्युकेशनान भट्टा कमिशन रिपोर्ट मार्क्स स्कॅन्डलाचे मागीर चर्चिलाचे मॅटर मागीर आमचे मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन मागीर ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट हाचे वेळार खूब टायमार हे जाल्ले आहा सो देर इज अ प्रेसिडन्स तेन्ना रिएक्शन अशें नाशिल्लें हांगा ओवर रिएक्शन विजय बाबा आयज तुमी ड्युअल सिटीजनशीप जो आसा ताजो इश्यू रेज करपाचो आसा पळय ड्युअल सिटीजनशिपाचो आज एक प्रश्न आहा जो बाब बेन्झी वेगस आनी आमी बरोबर घाला हो प्रश्न आतां येवपाक शकता तो घेता जाल्यार तरी पळोवया पूण ड्युअल सिटीजनशिपाची एक तकलेन एक सारांश असो आहा की आमकां एक ऐतिहासीक वेगळेपण आहा आमकां म्हणटा की गोंय लिबरेट जालें 1961 इंडिया फ्री जाली 1947 आमकां दोन कितें 5 इयर प्लॅन चुकले ते चुकले ते सगळें बरें ही एक कोलोनियल लेगसी मे बी पुर्तुगेजांक अशें दिसलें की तांकां माफी मागची दिसली आनी तांणी कारण आमकां एक फेसिलिटी कितें ही एक सिटीजनशीप ही सिटीजनशीप घेवन कितें फायदो जाता की गोंयकार तरणाटो जाका नोकऱ्यो हांगा मेळना तो तरणाटो 27 EU देशांनी ताका एंट्री मेळटा थंय तो कसलें काम करता तो IT सेक्टरांत काम करता तो हॉस्पिटॅलिटी सेक्टरांत काम करता वो तो हेल्थ सर्विसेस काम करता DHS इज एम्प्लॉयींग द बिगेस्ट नंबर ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड आफ्टर द चायनीज आर्मी सो ह्यो नोकऱ्यो मेळटा तो कितें करता पयशे जोडटा ते हाडटा आनी नॉन एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टीनी ताच्यान इन्वेस्ट करूं येता OCI प्रमाणे तसो तो इन्वेस्ट करता सो तुजो GDP वाडटा सो गोंयची GDP वाडटा कित्याक आमकां एक्सपॅट्रिएटांचो इन्वेस्टमेंट जाता तर हे सगळें एक रेग्युलरायज जर केलें जाल्यार वायट कितें जाता बरें BJP म्हणटा कितें की हे कायद्यान बसना जाल्यार 2019 शशी थरुरान प्रायवेट मेंबर बील केल्लो फॉर ड्युअल सिटीजनशीप पार्लमेंटान ते एडमीट कित्याक जालें
एडमीट जालें हाजे अर्थ की लेजिस्लेटिवली इट इज वर्दी. बील केन्ना एडमीट जाता तर कायद्यान बसतना बील भायर पडपाची. बील एडमीट जाता लेजिस्लेटिवली वर्दी न्ही. आज आंतोनियो कॉस्टा युरोपियन कावन्सिलाचो प्रेसिडेंट तो दाखयता OCIचे कार्ड आनी कितें करता की सगळ्यान व्हडली मदर ऑफ ऑल डील्स म्हणटा ती इंडिया आनी युरोपा भितर ती आपल्यान केली. बट आय एम प्राऊड टू बी ऑफ गोवन ओरिजीन. हे तो जेन्ना सांगता आनी मोदी जेन्ना ताळयो मारता, आमचो प्रधानमंत्री जेन्ना ताळयो मारता, तेन्ना आमी हांगा ड्युअल सिटीजनशिप कित्याक कन्सिडर करप न्ही? इट वील ब्रिंग इन मनी एंड इट वील अलाव देम टू ऑल्सो वोट. एक हायब्रिडिटी जातली. कित्याक हाडप न्ही? जावंक जाय. कित्याक जे 10 चार्टर जो ताचो आसा तातूंत एनवायरमेंटल प्रोटेक्शनूय आसा आनी हातूंत एनवायरमेंटल प्रोटेक्शनाचो एक एस्पेक्ट येता. सो इट इज वर्दी ऑफ टेकिंग इंट्रस्ट आनी ताणें इंट्रस्ट घेवप बरो जातलो. कित्याक विजय सरदेसाय घेतलो तो राजकारण करून. तुमच्या बाबतीत म्हाका हें सांग ना की तेंच्यांनी जो प्रोटेस्ट केलो तो सारको केलो काय रॉंग पळय सारको ऑर रॉंग तो कसो दिसता ते भशेन. भगत सिंग म्हणटा तो ब्रिटिशांक टेररिस्ट दिसता, लोकांक तो स्वातंत्र्यवीर म्हणून दिसता. कशें आहा तें तूं कशें पळयता ताजेर आहा. आतां हांवें तांकां पास दिल्लो, हांवें तांकां गळ्याक हार घालो म्हणजे हांव तांकां वायट म्हणूंक शकता ना. हांव म्हणटलो ते झगडले आपल्या कॉजा खातीर. सरकाराक तें वायट दिसता पूण इशू विसरूं नाकात. तुम्ही जो कायदो करता कायद्या प्रमाणे जे कितें अरे केलें म्हणल्यार कितें करना जाल्यार तुमी आमदार कित्याक केलो ना थंय, सरपंच कित्याक केलो ना थंय, इतले 25 दीस कित्याक न्ही दिल्ले, इतले सामकें इनसेन्सिटीव सरकार कित्याक जाला. मागीर हे बेड्डे सरकाराचे कान जर उगडे करतलो जाल्यार कितें करप थंय. मिनिस्टर म्हणजे तांकां प्रेझेंटेशन दिल्लें खंय पूण हे आतां कोण एजिटेट आतां परते कित्याक दिता प्रेझेंटेशन? ते नवे म्हणटात. अरे बाबा तूं तुजे ओन रिपोर्टर थंय आसतले, तुजो ओन रिपोर्टर आशिल्लो थंय, हांव गेल्लो तेन्ना. मागीर कितें आमकां पिशें लागिल्लें आनी विजय सरदेसाय फातोर्डेच्यान मिराबाग कितें ओगी वता म्हणजे भाटा तूं कित्याक वतलो? हांव गेला ते लोकांनी आपयला म्हणून मरे तो ओगी वचना न्ही कोण. बरें हो तो वाल्मिकी नाईक आमचो आम आदमी पार्टीचो प्रेसिडेंट तोय गेल्लो, अमित पाटकर काँग्रेसीचो प्रेसिडेंट तोय गेल्लो, बिरिया तो MP तो गेल्लो. कित्याक गेले? आमकां पिशें सोडून चाबला म्हणून कित्याक खातीर? अरे तुम्ही सेटल करा मरे. तुमकां जर दिसता इज अ ड्रिंकींग वॉटर इश्यू आनी तुमी जर प्रेझेंटेशन दिवन लोक जर सॅटिस्फाय जाता आमकां कितें हांव इश्यू आहा ते. Vijay, but CM said that the protester was misguided. See, there is no question. If the CM says it, you please ask him who guided him. तुमका दिसता की misguided केला नाही. There is no question of misguided. When you are an adult, when you decide to do what you do, and you are an adult, there is nothing called misguide. What is misguide? If you decide to get married tomorrow against the wishes of your parents, but you are an adult, can they say somebody misguided you? No, it's your right. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.